कुमारकण वाठारात फाटल्या 3 म्हयन्यांसान उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा। उदकाची पुरवण व्यवस्थित जायना आनी 3 दिसांनी एक फावट टँकरीन उदकाची पुरवण करताले। देखून थळाव्यांनी उदका स्रोत कार्यालयाची तिडक उक्तायली। पंचायतीन कागाळ करून लेगीत कांयच कारवाय करूंक ना अशें तांचे म्हणणे। ताका लागून थळाव्यांनी 8 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार परतून एक फावट मोर्चा कार्यालयाचेर व्हरपाची शिटकावणी ह्या वेळार दिली। आणि आता आम्ही ईच्या ऑफिसान गेल्ले, ई अवेलेबल नसलो थंय, ते चेडवान फोन लावन तेजे कडेन उलयलो हांव, ई कडेन उलयलो, तेणी सांगलें 8 दिसां भितर सोल्युशन करता म्हणून तुमकां पाणी दिता म्हणून। लायनीचें एप्लिकेशन घातलां पळय तेजेर मागीर काम आपूण चालू करता अशें तेणी सांगलां सद्या। म्हणजे नवीन लायन? हय, न्यू लायन कनेक्शन दिता म्हणून सांगलां। पण सद्या पाणी कांयच ना न्हू, त्या कारणान तेणी पाणी सद्या चालू करता म्हणून ह्या विका भितर करता। उदक कित्याक ना म्हणटा अशें? प्रेशर ना म्हणटा तो तुम्ही ना जाल्यार आतां उदक हें करून जाल्यार कितें करतले फुडें? आतां समज उदीक आमकां हे 8 दीस आमी वाट पळयतले, समज उदक येवंक ना जाल्यार हेज्यान परत चड लग घेवन आमी ते परत वयतले, मोर्चा काडटले परत। साहेब नासल्यार सुद्दां आमी बसून रावतली ऑफिसान, मेळोंक नासलो सुद्दां जाल्यार बसतली थंयसर, घरा वयपाची ना। सोल्युशन आमकां काय ते जाय, 8 दिसांक सोल्युशन जाय, ना जाल्यार आमी बसतली ऑफिसान घेवन। आतां 2 फावटी आमकां साहेब मेळो ना, तो फोनार सांगता हे करता ते करता म्हणून, सोल्युशन दिता तुमकां, पाणी दिता, आयज येतलें फाल्यां येतलें। उदक खावन आमकां भुरग्यांक बी आंगार खाज पडटा म्हणटा। आनी समज आतां पळय ही कोण कोण असो येत आसा पळय, आतां कितें जायत म्हणून सांगूं येता? सदां आमचे एक एक दीस अशें उदक खोदूळ आसता सामकें, तें पिवचें पडटा न्हू, आनी कितें करतलीं आमी आतां? उपाय ना जावन पिवचें पडटा। बरें एक दीस बरें आसल्यार निवळ आसल्यार दुसरे दिसा खोदूळ वास मारता, एक दीस बरें उरत न्हू, कसलोसो वास मारता सामको, पूण तेंच खावचें पडटा आमकां। पण टँकर आता 1 म्हयनो येतली, पावसान आमी उदक आतां हे तरी 2 म्हयने पावसान टँकर येवं शकना न्हू, आनी आमकां रस्त्यार घेवचें पडटा आनी अर्द्याक हांगच्यान तितले अर्द्याक व्हरचें पडटा घरान उदक। मागीर त्रास कितले जाता आमच्या जिवाकूय, येयल्ल्या दिसा तोच प्रॉब्लम, येयल्ल्या दिसा तोच प्रॉब्लम। आमकां आतां पळय 2-3 म्हयने जाले उदकाचो खूब प्रॉब्लम जाता सामके। ह्या म्हयन्यान तर सामकेच आमकां प्रॉब्लम जाता, येयल्ल्या वर्सा आमचे हेच प्रॉब्लम आनी कितेंच ना, फक्त उदकाकूच। येयल्ल्या दिसा उदक ना, आनी मेन म्हटल्यार आमकां चवथीच्या सणांक उदकूच नासता। मेन म्हटल्यार प्रॉब्लम आमचो चवथीक आमकां येयल्ल्या वर्सा उदक नासता, आमकां वचून दुसरे खंयचे तरी अरेंजमेंट करचीच पडटा। मागीर आतां ह्या फावटी सुद्दां शिगम्या कडेन आमकां उदक कांयच नसलें, टँकर येता, फक्त टँकर कितें म्हणटा, पयऱ्यान येता टँकर येयली, सगळ्यांक उदक जाय म्हणटा, 2-2 ड्रम घेया म्हणटा, 2-2 ड्रम आमच्या भुरग्या बाळांक सगळ्यांक कशें पावतले? आमची कितली भुरगीं, तुमकां कपडे धुवपाक बी न्हय आसा? आयदनां कितलें उदक लागता, सगळे भुरग्यांकूच चड उदक लागता, मागीर आमकां ते 2-2 ड्रम पावना एडजस्ट करचें पडटा। आनी टँकरवालो येवनूय सांगता मागीर एडजस्ट करा, 2 बेरला दिता, आयज एडजस्ट करा अशें सांगता। फाल्यां येता म्हणल्यार तेचे ट्रिपी वाडले, तेका वयल्यान फोन येता न्हू, अमके कडेन घाल, थंय घाल म्हणून, तो मागीर थंय वयता, तुमकां फाल्यां घालता म्हणून सांगता, एडजस्ट। तुमकां ते न्हय बी काय ना? न्हय ना, बांय ना, म्हणून आमकां चड प्रॉब्लेम म्हणजे ते टँकराच्या उदकानच कपडे पिवपा पासून ते खावपाचे ते टँकरीचे। गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।